थँक्यू आमचे आणि ताका अशें देवान खुबशे बदलान दिवन सगळे वयर काडटा तुमी. फुलफिल करपाक म्हाका सदांच घरांकूड आसता आनी आयज हांवें तेजें आयज हांवें ताका प्रॉमीस केल्लें ज्या टायमार हांवें पळयल्लें कितें हांगासर येवन भितर तें स्वता घर पळयल्लें की म्हाका दिसता खोपीन रावतालें. खोपीन रावप म्हणजे हें आतांचें हें न्हू, कित्याक हेच्या पयलीं आमी लोकांक पळयल्लें आसा, आमी स्वता आमच्या दोळ्यांनी पळयल्लें आसा. कित्याक हांवें हांगासर एकूच घर न्हू, हांगासर हांवें कितलींशींच घरां हांगासर एक दारगळे हांवें तशें घर बांदून दिलें. तशेंच हांवें आनीक दारगळे आनी एक घर तेजें पयलीं इलेक्शनाच्या पयलीं. तशेंच हांवें खुबश्या घरांनी मदत केल्ली आसा, जी घरांत कितें जाय पळय तें. अशें म्हाजो हें काम आसता, कितें जे गरीब आसा पळय ते गरीबाक खंयसर तरी वयर काडपाचें. म्हाजो विचार घेवन हांव पयलीं इलेक्शनाच्या टायमारसून हांगा पेडण्यान येयल्लो आसा आनी तो विचार घेवन अजुनूय हांव तोच विचार घेवन फुडें वयता. म्हजें अशेंच काम आसतलें, जे कोण गरजवंत आहा ताका पयलीं पावपाचें आनी जे पळय आयज हांव काम करता पळय ताका लागून गरिबाचो आशिर्वाद घेवन हांव फुडें सरतां. जे ब्लेसिंग आयज म्हाका तेंचें मेळटा ताका लागून आयज जे घडटा पेडण्यान कितें बरें घडटा हें ब्लेसिंगाच्या वरसूनच तेंचें आयज पेडण्यान कितें तरी बरें घडत वयता. ताका लागून असोच म्हजें काम आसतलें जें आयज ऑलरेडी तुमकां सांगलेलें आसा की म्हाजे कितें विचार आसले जेन्ना हांव पेडण्यान भितर सरलेलो तेन्ना खुबश्या लोकांचे अशें पळयल्लें की उदकाक लागून खूब प्रॉब्लम जातालो. तें ऑलरेडी तुमकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा कित्याक आतां उदकाचे सगळे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले आसा. लोकां हांव कमी उलयता, काम खूब करून दाखयता, कित्याक हांगासर येवन उलोवन खूब गेले आनी काम कांयच करून वचना. ते आश्वासन दिवन आज सरान ते पूर्ण केल्लेले आसा आणि ह्या उपस्थिताक सराचे मी खूप अभिनंदन करता की माझे हे काम त्यांनी आणि ह्या गावात त्यांनी आपले बरे ह्या केले म्हणून आणि सगळ्या कामाक सरांचं सगळीच आमकां सहकार्य असता. उपक्रम म्हाका दिसता पेडणे तालुक्यात म्हाका दिसता फर्स्ट टायम अशें घर बांदून दिल्लें आहा आनी घर बांदून दिलें तें बेश्टें न्हू, त्या ज्या घरान रावता तांकां जाय तशें बांदून दिलें.